Utpoti chapter 48. थोड्या काला उपरांत कोणें झुजेक सांगलें, पळय तुजो बापूय बरो ना. तेन्ना ताणें आपल्या दोग पुतांक मनास आनी एफ्रायम हांकां बरोबर घेतले. आनी जाकोबाक कोणें सांगलें, पळय तुजो पूत झुजे तुजेशीन आयला. आनी इस्रायल बोल घेवन उठून खाटीचेर बसलो. जाकोबान झुजेक म्हणलें, सोर पदवेदार देव, कानान गांवच्या लूज शारांत म्हाका दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हाका axirvad दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें, हांव तुका जायतीं भुरगीं दितलो आनी हांची संसद सोबार देस porza जावंक पावतली आनी हो देस सोदांकाल तिचें दायज कशें तिका दितलो. जाकोबान त्या फुडें म्हणलें, झुजे, हांव हांगा इजिप्तांत येवचे आदीं तुका दोग पूत जल्मले तेय म्हजेच. रुबन आनी सिमियोन म्हजे पूत, तेच पोरी मनास आनी एफ्रायम म्हजेच. तांचे उपरांत जीं भुरगीं तुका जल्मल्यांत तीं तुजीं जातलीं आनी तांचें दायज तांच्या भावांच्या नांवान चलतलें. हांव पादानांत थावन येताना कानान देसांत वाटेरूच तुजी आवय राकेल म्हज्या निर्भागाक मेली. लागींच आसलोल्या एफ्राताचे मुंगे बेतलेहेमाचे वाटेर हांवें तिका पुरली. इस्रायलान झुजेच्या पुताक पळोवन म्हणलें, हे कोण? आनी झुजेन आपल्या बापायक सांगलें, हे म्हजे पूत, ते देवान म्हाका हे सुवातेर दिल्यात. तेन्ना ताणें म्हणलें, तांकां म्हजे लागीं हाड, हांव तांकां axirvad दितां. वर्सांचे पिरायेन इस्रायलाची नदर असोक जाल्ली त्या प्रमाणें ताका बरें दिसनासलें. झुजेन तांकां लागीं हाडलें आनी इस्रायलान तांकां उमो दिलो आनी वेंग मारली. तेन्ना इस्रायलान झुजेक म्हणलें, तुका परत पळयतलो म्हूण हांव केन्नाच रावनासलो आनी पळय तुज्या भुरग्यांकूय पळोवंक देवान म्हाका फावो केलें. मागीर झुजेन तांकां इस्रायलाच्या दोंपरां मदले काडले आनी दोतोरेर सोरपटलो. उपरांत झुजेन त्या दोगांक एफ्रायमाक आपल्या उजव्या हातांत म्हणजे इस्रायलाच्या दाव्यान आनी मनासेक आपल्या दाव्या हातांत म्हणजे इस्रायलाच्या उजव्यान अशें धरून ताच्या फुड्यान तांकां व्हेले. पूण इस्रायलान तांचे दोकलेर आपलो हात दवरतना ताणें ते कुर्सान दवरले. हे पोरी धाकट्याचेर तकलेचेर एफ्रायमाचेर ताचो उजवो हात दवरलो आनी मालगोड्याचेर मनासाचेर ताचो दावो हात. मागीर ताणें झुजेक axirvad दिलो म्हणून, देव, जाचे मुखार म्हजे पुर्वज अब्राहम आनी इजाक चल्ले, ज्या देवान म्हाका जल्मा मेरेन तो आयज पासून चलून व्हेला, तोच देव ह्या भुरग्यांचेर आपलो axirvad घालून सर वायटांतलो दुतां म्हाका निवारला. तोच हांचेरूय axirvad घालून म्हजें नांव, तशेंच म्हज्या पुर्वजांचें अब्राहमाचें आनी इजाकाचें नांव सोदांकाल ह्या भुरग्यांचेर आसूं. ते भुरग्या बालांनी सुफल जावं आनी हे पृथ्वेर तांची संसद वाडूं. आपल्या बापायन आपलो उजवो हात एफ्रायमाचे तकलेर दवरला तें पळोवन झुजेक बरें दिसूंक ना आनी एफ्रायमाचे तकले वयलो आपल्या बापायचो हात काडून मनासाचे तकलेर दवरचो म्हूण ताणें तो धरलो. देखून ताणें बापायक म्हणलें, बापा, तशें न्हय, हो म्हजो मालगोडो पूत, तुजो उजवो हात ताचे तकलेर दवर. ताच्या बापायन कान दिलो ना आनी म्हणलें, हांव जाणां पुता, हांव जाणां. मनासाची संसद व्हड porza जातली, पूण ताचो धाकटो भाव ताचे परस व्हड जातलो आनी ताची संसद व्हड राष्ट्रां जावंक पावतली. अशें त्या दिसा ताणें तांचेर axirvad घालो आनी म्हणलें, तुमची नांवां उचारून इस्रायल porza सोदांकाल axirvad दितली म्हणून. देवान तुमकां एफ्राइमा आनी मनासे पोरी कोरूं. म्हणटोच इस्रायलान एफ्राइमाक मनासे आदीं मुखार दवरलेलो. उपरांत इस्रायलान झुजेक म्हणलें, म्हज्या मरणाचो वेळ आतां लागीं पावला, पूण देव तुज्या सांगाताक आसतलो आनी तुज्या पुर्वजांच्या देसांत तुका परत व्हरून पावयतलो. शेकेमचो सुफल गांव, जो हांवें म्हज्या तरवारीन आनी दोंडुबालान आमोरीत पोरजे कडचो जिखून घेतला, तो तुका, तुज्या भावांक न्हय, हांव दितां.